जाल्यार काय कितें म्हाका जाय जाल्यार आठ तू चीन टपाक टप टप त्याच्या ऊपर शर्ट हा ऊपर माझे शर्ट घालून तू खंय वयताय गो? तू काय बेश्टो हातीन धरून पळय सांगलो रे तू गाडी धुवून चकचकीत जाल्या आणि आता पळयात. वाव. आयज हांगासर इतले खाली खाली दिसता शेरे हवे. लोक ना दिसता अशेंच म्हाका डावट मारता. अरे आनीक ना मरे काय हे सगळे चंपक लाला भाशेना. शॉपिंग चालू हा पळय शॉपिंग चालू हा पळय. फुल पावर फटको पडटा दिसता म्हाका. आ वश पॅन्ट बरी दिसता. हाय गायज वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळीं जाणां बरी आसात. सो गायज आयज न्हू म्हाका उठपाक सकाळ फुडें खूब लेट जालो. कितल्यांक उठला सांग हांव 12:30 हांवूच न्हू अवे बी. कित्याक की रातचे न्हू आमकां झेमूच ना. मदींच खंयची लायट वयता, मदींच रातची 3 सुमार गुयो वयरसून पडटा, मदींच आनी कितें जाता, मदींच जळारी चावता आनी पावसांनी हे पडटा वत. दनपार फुडें भायर सरच्याच वखदार पावस पडटा. मागीर ती मच्छर घुसतात न्हू आनी आमच्या नळ्यांचें घर. सो तुमी जाणा आसतले नळ्याच्या घरान कितली मच्छरां येतात ती. आनी गायज आतां न्हू सारके वाजल्या 3 आनी आमकां आतां मातशें भायर सरपाक जाय. अवीन म्हाका सांगलेलें 3 सुमार न्हेसोन राव म्हणून, कळ्ळें तुमकां. आनी येता आसतना मातशें आमी मार्केटानूय वयतलीं, पळयता कितें बरें गावता जाल्यार. म्हाका न्हू ह्या फावटी हांव अवीक शॉपिंग करतलें. अवी कडेन कपड्यांची खूब कमी आसा. हांवें तर कितले कपडे घेतला. म्हाजे पळय कबड भरून आहा म्हाजे कडेन कपडे आनी कबडीन दवरपाक जागोच ना. कळ्ळें तुमकां. इतले कपडे जाले आनी फाटीं जे हांवें कुर्ता घेतलेले पळय ते हांवें ऑल्टर करूंक ना, तेय आसा. सो आयज हांव अवीक बरें कितें गावता जाल्यार घेतलें. पूण म्हाकाय पळयतलें की बरी स्लीवलेस बी टॉप गावतात जाल्यार आनी म्हाज्या पसंदिताचें कितें गावना जाल्यार हांव आनी घेवचें ना. एकाच पळयता कितें बरें शर्ट बी गावता जाल्यार. सारकें न्हू. सो गाईज काल आमी पळय केल्लेलें हांगासर बफिंग इंजिनाचें आनी एका जी शायन येयल्या ती पळय आनी गाडी पळयात कितें कंडिशनान लळ्या पळय ती. आनी हांवें मोटर बिटर रेडी दवरला आतां वॉश करपाक. आतां बरो वॉश करता. कितें एका तेणी सांगलें डिझल मारूं नाका म्हणून सांगलां. सो आतां एका बरो पयलीं साफ करता, बरो कपडो घेता आनी ओके. सो हें करता आनी तेज्या उपरांत फूल गाडी वॉश करता. पळय कितें घाण जाल्या पळय ती. अशी गाडी म्हाका पळोवन नजो रे बाबा, सारकी पिसो आतां हांव. गाडी धुवून चकचकीत जाल्या आनी आतां पळयात. वाव कितें दिसता पळय क्लास सारकें शायनींग. करीत सारकी. अरे अरे तू नवा लूक बी करून खंय म्हापसा कळ्ळें आवय पॅडिक्युअर आवय चल या यो. सो गायज आमी येपय आतां मार्केटान पावलेले आसा म्हापशेच्या. आनी आयज हांगासर इतले खाली खाली दिसता शेरे हवे. तुका भिवन लोक ना दिसता अशेंच म्हाका डावट मारता. अरे हरशीं इतलें म्हणसर बाजार लागूंक जाय मरे हवे. पळय मरे खाली तुजे कपडे मेळटा ते त्या वाटेन, खंयच्या वाटेन? फाटल्या वाटेन तेज्या खंयच्या? ते दिसतात शॉपा फाटल्यान थंयच. शॉपिंग चालू हा पळय. शॉपिंग चालू हा पळय. हें टोपी घालपाक बरें पडटा आमकां मागीर घालीत राव. हें आतां चालू हा घेवप. शॉप पळय तेंचे सगळे कपडे पळय चेडवांचे.
सो गायज आता आम्ही एका शॉपार गेल्लेली पळय थंयसर माझ्या सायजीचे कपडेच नासले त्या खातीर न्हू आम्ही आता दुसऱ्या शॉपार वयता पळोवपाक. अवी थंय एक आहा शॉप कॉर्नराक. हा हय बरो दिसता. आनी कलर आहा गॅरंटी एक्सेल सारखी अशी हेल्प जाता. अवी आता टी शर्ट पळय ते ब्लू कलर आणि व्हाईट. अरे देवा पण काय बरं दिसता पळय. पण दिवाळीच्या पयली नवो स्टॉक येतलो दिसता न्हू रे. टी शर्ट दुसरे शर्ट टी शर्ट ब्लॅक नाका दुसरं कलर. आनीक ना मरे काय हे सगळे चंपक लाला भाशेना. तो बरो दिसता तो कलर नाय हरशी तुझ्या कडेन. लोवळा तो बघ. आयज न्हू अवी कपडे घेवपाक येयला आनी अवीक सगळे चंपक लालाचेच आयज कपडे दिसता सगळ्यांकडे. आनी हांवूय पळोवंक गेले थंयसरूय आई बाबाचो आशिर्वाद केन्ना नवे कपडे येतले कोणाक खबर. म्हाका दिसता आयज आमचो लकूच ना. गायज तुमकां खबर आसा हांगासर न्हू चीन टपाक टंपाक तो कोण तो अवी चीन टपाक टप टप तेज्या उपय शर्ट आहा पळय पळय सेम टू सेम. सो गायज हे पळय आतां आमी दुसऱ्या शॉपार येयल्या म्हाका कपडे एका आता कपडे सोदपाक आमी हांगा येयल्लेली आसात. फुल पावर शॉपिंग चालू आसा. हे पळय चोडवांचे कपडे सगळे व्हाईट शे घेता सगळे सोडून. तू कितें UK हाय काय कितें इसका भतीजे का नाम है ये. हाँ मरे होलसेलर मरे होलसेल फुल कलर कपड़े का फुल गारंटेड है. गॅरंटी काय त्याची कपड्यांची कलर होता ट्रेडमार्क वो सब में नहीं आता है. फुल पावर ना एक नंबर. बढ़िया. इसमें 26 में है. 26 आपको हाँ टाइट होगा बट 28 सारखी हा गो. 26 में बड़ी टाइट बसता. 28 सारखी हा गो. फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो मैं एक्सचेंज कर दूंगा. ये टेक रखना 10 साल के बाद भी आओगे मैं एक्सचेंज कर दूंगा. बस वो टेक रहना चाहिए. बड़ी आलो ये. हा बरी हा. आणि कसलो कलर घे आणि और दिखाओ कलर. हे घेऊ नका हे बरं आहे सांगा तुझे. ये मिड ब्लू चाहिए आपको. दिखाओ. डार्क ब्लू आएगा. हे बरी दिसता पोपा. बड़ी दिसता. लाइट कलर दिखा रहे कुछ अच्छा. लाइट सबसे ज्यादा यही वाला आएगा. उसके बाद व्हाइट आ जाता है. व्हाइट है नहीं खत्म हो गया. ग्रे चलेगा आपको मैडम. ग्रे दिखाओ. और ग्रे आते. ग्रे में फुल पावर पडको पडटा दिसता म्हाका. ही बरी दिसता रे. कल्ली ना नो. ना ही आणि ही दोन नका हे बरे सांगा कलर. चाकू की रहेगा चलेगा. तो काय बरी दिसता पोपा. होय नो. बरी दिसता. गोल्ड फिल्म कलर है मैडम. किती घेतले ते 3 पॅन्टी. आणि फक्त पॅन्ट टॉप. तू पैसे दिता मग पैसे ना माझ्याकडे तू दिता मग. माझ्याकडे ना. आहे काय बरं हा पळय एवढे तुझे. सो गायज हे पळय पोटले हांव धरून आता घरा वयता. ह्यो हा माझ्या सायजीच्यो आणि माझ्या वेटाच्यो. फूल वेट हेजेर पडला. वा खूप हेवी आसा. असो आनीक सुद्दां म्हाका हांव शॉपिंग करता नाल्यार हांव 50 kgच्या सुद्दां धरपाक रेडी आसा. आमची आतां शॉपिंग बी जाल्लेली आसा आनी आतां आमी वयता कितें खावपाक पिवपाक. कळ्ळें तुमकां. माझो फेवरेट उसाचो रोस. सो आता आमी उसाचो रोस पियातली. हो पळय आता आमी पिवपाक येयला उसाचो रोस. ह्यो माझो फेवरेट सारको यम्मी लागता. सो गायज माझी आता शॉपिंग बिपिंग सगळी करून जाल्लेले आसा आनी आतां आमी पावल्या घरा कडेन. आनी अवी गेलो आपणाच्या गाडयेचें काम करपाक आनी हांव हे पळय बसट्यात येयला वाऱ्याक कशें भायर. ते दीस पडलेली न्हू गाडी. मिडल स्टँड बॅन जाल्ले. सो मिडल स्टँड हे पळय नेवें घातले आतां. मिडल स्टँड नेवें हे पळय ते आतां क्रोमियेंक दिवंक जाय. केन्ना टायम मेळटा तेन्ना दिवपाचें मागीर. धापून दवरल्या गाडी.
आता ही फुडल्या कामाक वयता पळय लापून दवरल्या पळय फुल पॉवर सारखी घासून रेडी झाला आता फुल पॉवर पेंटिंग चालू आहे. सो गाईज फायनली गाडी माझी पेंट जावपाक आता फर्स्ट स्टेप चालू केल्लो आसा. हे पळय ह्या खातीर हांव थोडे दीस न्हू मातसो बिजी आसलो. हे पळय चालू आहा पळय पेंटिंग पेंट मिक्सिंग कसलो कितें तर तुमकां फुडें कळटलें. हे पळय रायट इन फ्रंट ऑफ माय आयज पेंटिंग चालू आहा पळय. हो पेंट जो आसा खबर आसा हो ग्रे न्हू आनीकूच कितें जावपाचो आहा स्टेट न्हू वयस ही पॅन्ट बरी दिसता. बरें दिसता ही पळय. बरी दिसता. हाडल्या कोणी तुका तुवें दी पयशे म्हाजे आतां दिता तुजे पयशे टेन्शन घेवं नाका. दी आतांच दी दी ना दी मुगो ना दुसरी दाखय मुगो आनीक कितें घेतला तें आनी एक तुका दाखयता पळय. दाखय आतां ही अशी काडटा दाखय दाखय ही बी घालून दाखव. हो बरें मागीर आतां ही ही पॅन्ट पळय दाखय पळय. ही बरी आहा. ही बरी आहा ही पॅन्ट बरी आहा. पळय. आनी एक आहा ती ट्राय करता दाखयता राव. बरें बरें ही पळय ही बरी आहा पॅन्ट. ही बरी आहा. हय म्हाका चड ती हेच्या पयलीं घातलेली ती आवडली. खंयची हेच्या पयलीं ती ब्लॅक कशी घातलेली ती. चॉयस कोणी केल्या तुवें पयशे कोणी दिल्या तुवें मागीर तूं ना म्हणे मग हांवें केन्ना ना म्हटला. कळ्ळें, ही ती बरी आहा. तुमकां खंयची आवडली ती तुमी सांगात. आमी दुसऱ्या फावटी तुमच्या कलरार तोंड पेचताय कित्याक. हांव मागीर दुसऱ्या फावटी तुमच्या कलराची फेवरेट कलराची पॅन्ट घेतले. जालें पचकयलें पचकयलें पण म्हटल्या ते तोंड मात पेचू नाका सारकें पेचूंक नाय, म्हटल्यार. आनी कितें हाडला तें दाखय उगड यो दाखय हें कितें ही तुजी पॅन्ट दाखय मुगो. पळय. तेजे सकयले पांय खंय गेले तर तेजे या पॅन्ट घालूं. पॅन्ट म्हणटाय मुगो तूं जाल्यार सकयले हें खंय गेले तर पॅन्ट तेजे धुतात, शॉर्ट कच्चा पॅन्ट धुतात. मुगो ती कच्छा मुगो ती कच्छा. तें कितें ही पळय. ही चेंबोरा ही तुजी मरे ही. म्हाका कळ्ळें, नाही कळ्ळें. शंबरा म्हणटा. तू पॅन्ट म्हणटाय मुगो ती शॉर्ट कच्चा. पॅन्ट मुगो ती अच्छा ही. कच्चा मुगो जीन्स ती बाबा जीन्स दातोळ्या ह्यो कसलो शर्ट. पळय कसलो कलराचो तो पर्पल कलराचो हे चिंटपाक टप टप मरे. पर्पल कलराचो. बरो दिसता न्हू. म्हाका धवे कलर खूब लायक. ह्यो धवो म्हाका ना. आनीक कसलो कलर आवडना. हो बरो हा कलर आसा बरो ओके हा. आसा न्हू. हय. घाल पया तू हय. तू घाल पया तू घालून यो पया कशें दिसता तें. ना मागीर फकाणा ना गे चल गे घाल गे हेणी हेजो बटन काढून दी तर. बापाचो हें काड आतां. येना मरे बटन. सारकें काड मगो पिसता काय कितें गो कशें असो. मरे काडटा आनी कशें काडटा तर काढून दी तर घे. बेगीन कर मग आता कितें हांगा आडवे पडटा 2 जाला म्हाका व्हिडिओ एडिटिंगेक वचोंक काडटा जाय. मरे दिसाना आनी कशें काडू 4 आसा म्हाजे कडेन. 2 दात आहा मगो व्हडले ते काड मग फुडें. लिपस्टीक बीन लागोंक जायना मारतलो हांव सांगता तुका. दाखय पळय. सारकें घाल मगो तातोळ्या. बटन लाव. म्हाजे शर्ट घालून तू खंय वयताय गो. तू कांय बेश्टो हातीन धरून पळय सांगलो रे तू घातली तू आंगार घातलें मगो. तूच मरे म्हटला. तुजो त्या परफ्युमाचो घाणीचो वास मारतलो म्हाज्या शर्टाक. काड काड बेगीन काड तर काड म्हाका फाल्यां घालूंक जाय तो बरो पळय. दिसता. बरो दिसता. हय हय चल हय. हय काड चल काड काड. हे हाडल्या तुवें म्हाका शर्ट हेचे पयशे कोणी दिल्या. हांवें.
कितें सांगता यो कलर तुझ्याकडे नासलो यो न्हू सदांच व्हायटच कलर घालता केन्ना तरी डिफरंट ट्राय करूकच जाय हो गिडीन गिडीन कलर मग गिडीन गिडीन हे कलर तू घाली नाही केन्ना फक्त हो कलर गिडीन गिडीन मग व्हाईट आणि ब्लू व्हाईट आणि ब्लू यो ट्राय कर आता आणि पण हो गिडीन गिडीन कलर मग गिडीन गिडीन आणि एक काय बरं थंय शर्ट आणि एक सांगू तुका विसरलो आम्ही लोगो कर म्हणून सांगलेलो न्हू आमच्या एका भावान आमच्या खातीर एक लोगो केल्लो आसा एक न्हू 4-5 वाव राज म्हणून एक भुरगो आसा तेणी केला वाव फुल पॉवर सारको केन्ना टायम मेळटा तेन्ना बरो तो एडिट करतलो आनी घालतलो आमच्या ब्लॉगान थँक्यू सो मच म्हणून एका थँक्यू म्हणून थँक्यू सो मच आमच्या खातीर तुवें लोगो केलाय किती पैसे लोगोचे दिता 4,800 रुपया जाले खंय पार्टी दिता पैसे गो पार्टीन कितें करू पैसे जाय न्हू लोगो माझे हांव माहिती माझ्या बॉयफ्रेंडा कडल्यान अवी कडल्यान घेवन मागीर पयशे दिता तुका कोण तुजो बॉयफ्रेंड अवी हा बॉयफ्रेंड न्हू तुजो हट अवी कितें सांगू तुजे नाका कडल्यान पयशे घेवन हांव तुका हट दिता हट कितें सांगू नाका म्हाजेर बेश्टे नांव फोडू नाका टेन्शन घेव नाका हांव ना कळ्ळें तुका ए कितें कितें जाला गो तुजें कितें जाला गो माझे काय नाका हा दादा गो दादा माझे सगळे कपडे व्हर आनी आसले तो हे व्हरून दवर जाग्यार माझ्या आलमारीन जागो ना तुजी आलमारीतले सगळे कपडे काड आनी भायर मार म्हाजे दवर भितर म्हाका तुज्या आवयन हाडल्या कबड ती तुज्या आवयन म्हाका कबड हाडल्या ती तुका हाडूंक ना कळ्ळें न्हू तू चूप बस गो डॅडीन हाडला अब्बून हाडला तुज्या डॅडीन आवयक दिल्ली तुज्या आवयन काडून म्हाका दिल्ले तुका काय दिवंक ना कळ्ळें न्हू ओग्गी बस तर कोण धाप आनी उदकाचो ग्लास हाड म्हाका उदीक भरून तान लागल्या म्हाका नोकर समजल्या काय कितें म्हाका जाय जाल्यार हाड तू बाई मुगो ह्या घरांतलो हांव ना. हांव तुका कितें सांगूंक सोदता अशें लागीं सांगता जेन्ना तूं आसता पळय तेन्नाच सगळें जाता तें बरें बरें म्हाका मुगाक कितें जाला जाणा खूब मुगो म्हाका मुगाक खूब ताण लागल्या आनी ही जी ताण आहा खबर आसा ती अशी लागल्या म्हाका फक्त तूच म्हाका उदीक बरें हाडूंक शकता माझे तू इतलेंच ऐक रे माझे बरे खूप पाय दुखता रे हे पळ ये मग यो गो अगदी ऐक रे तुझे पाय दामया नाका मागीर यो न्हू दामता न्हू उदीक हाडवा जाल्यार हांवूय उदकान अशें तूं म्हाजे पाय दामलाय मरे हांवूय तुका उदकान मीठ घालून हाडटा जाल्यार पिया ना हाड तू म्हाजे पाय खूप दुखता बरें सोडून तुझं हांव ना. म्हाका खूब जॅम येवंक लागल्या गो म्हाका खूब एडिटींग बीन करूंक जाय चल हा. बरें बाबू बरो चल हय हय बरें चल आतां काय बरें आयज चश्मा बीन नेवे काय कितें तोंडाक बीन ग्लो बिलो करून सारकें चल फटाफट आं थँक्यू आयज न्हू म्हाका सकाळी फुडें म्हाजो जो दुसरो चॅनल आहा पळय अविनेश बिग बॉय टॉयज हेजो न्हू यूट्यूब पेमेंट येयलो सो हांवें कितें चिंतलें कपडे व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी आतां ब्लॉगर आमकां कितें एवरीडे युट्यूबाचेर आमकां लायफस्टायल दाखोवची पडटा सो म्हाजें सोडूनूच घाल हांवें कितें चिंतलें चल म्हटलें दोगांय वचचें आनी कपडे घेवया न्हू सो कपडे आमी व्हेरी इम्पॉर्टंट ते पयलीं आमी घेतले न्हू फूल पावर कपडे घेतले आनी आयज गरमी जाता सारकी आनी येस आयचो तुमकां ब्लॉग कसो आसलो तो तुमी सांगात आनी म्हाजी गाडयेचे तुमी बारीक बारीक क्लिप्स पयले आसतले न्हू एरॉक्साचे पेंट बींट मारता ते आनी हांवें काल म्हाजी अप्रिलिया बफिंग केल्लेली इंजिना कडेन सो आयज ताका मातशी हांवें बरी धुवन बीन शायन हाडले आनीक बरी दिसता न्हू स्टँड बीन चेंज केले फूल पावर म्हाज्या तोंडान तुमकां हेंच आयकोंक येतलें गाडी 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 म्हाज्या फाटल्यान न्ही पळय हांगासर हेडलायट पडल्या आनी हेडलायट हांवें कशी केल्या सांगता तुमकां एक बेश्टो हिंट दिता आमचे जे चेडे गाडी पळयतात आसतले चेडे भुरग्याची व्हिडिओ पळयता न्हू म्हाजी जाल्यार तांकां सांगता बुगाटी पळयला आसतली तुमी न्हू सुपरकार ताका ती हेडलायट आसता पळय सेम हेडलायट हांवें तसो कॉन्सेप्ट कॉपी करून एरॉक्साक केल्या ब्युटिफूल दिसता सारकी पळोवपाक पळयात मागीर इन फ्युचर थोड्या दिसांनी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ गोवा तबाही करने के लिए आ रही है न्हू आनी येस 70 वाठारान आमी गेल्लेले प्रत्येकागेर आयज तेंची एक व्हिडिओ येयल्लेली तो थोडे दीस पयलीं असो चलतालो आतां कसो चलता न्हू खूब बरें दिसलें पळोवन म्हाका की खंय तरी ताका देवाचे कृपेन न्हू खंय तरी देवान आशिर्वाद दिलो तुमच्या सगळ्यांचे प्रेयर्स ताका लागले आनी बाबडो तो आयज बरे भशेन चलता न्हू
बेस्ट जाले देवाच्या कृपेन बरें जालें. पूण त्या हेतून तेणी एक स्टेटमेंट मारला न्हू तें आयकून बरें दिसोंक ना. तेणी म्हटल्या कोणीच हेल्प करूंक ना म्हटलां. कोणीच हेल्प करूंक ना. एकल्या मनशान सोडून खंय ताका कोणीच हेल्प करूंक ना. म्हणजे आमी जी हेल्प केली ती अशी सांगपाचें अशें तुमकां सांगूंक वचत जाल्यार तें इनडायरेक्टली नेकी कर और दर्या में डाल. हय बरें कर आनी पाणयान घाल तशें सारकें. पूण सोड म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान म्हाज्या भावान म्हाका सांगलां एलिस्टरान नो मॅटर वॉट तुका लोक कितेंय म्हणू एकूच म्हण तेंकां गॉड ब्लेस यू. हय गॉड ब्लेस यू म्हण फुडें सर. फुगटे वांगडा ते मागीर तेंच्यांनी थंयच काबार केले कावार जळयलो. जळयले ते रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट सगळेंच जळयले. हय सो हांव हांगाल्यान हांव आनी हें हांगाल्यान म्हणूंक सोदता गॉड ब्लेस यू न्हू. हय आनी म्हाका मात एक खरें सांगता देवाच्यान तुमकां सांगता म्हाका खरें बरें दिसलें की तो बरो जालो म्हणून. एटलिस्ट तो पांयाचेर रावन उबो रावन कितें करून आपणाचे आवयक आनी आपणाच्या भाच्याक पळयतलो न्हू. हय बरें दिसता आयकून पासून. आनी येस खूब जाणांचे बड्डे विशीस बड्डेज आसा. आनी आयज म्हाका एक मॅसेज येयला आपणाच्या भयणीचो बड्डे म्हणून ताका एक मॅसेज घाल म्हणून. सो सिंथिया फर्नांडीस ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. नाव शी इज इन ऑस्ट्रेलिया पूण तें मडगांवचें. तेजो बड्डे. विशींग यू ऑल द बेस्ट इन युअर लायफ. मे गॉड ब्लेस यू अँड हॅपी बर्थडे न्हू गो. हॅपी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू. बरें वयर सर बरें लायफान बरें सेटल जा आनी बरें सुशागाद राव न्हू. आनी कांय नाका. आनी एक असोच आमकां बड्डे वीश करपाक एक मॅसेज येयलेले आसा. तेजें नांव आसा स्नेहा नायक ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलियांत. तेंय ऑस्ट्रेलियांत आसा. मॅरीड जावन ऑस्ट्रेलिया आसा घोवा वांगडा. सो तेजो बड्डे आसा. स्नेहा मे गॉड ब्लेस यू अँड हॅपी बर्थडे. देवान तुका खूब वयर काडल्या पुरो आनी देवान तुका बरी हेल्थ आनी सक्सेस दिल्या पुरो सारकें. आनी येस युट्यूबाचो पेमेंट म्हाका त्या चॅनलाचो येयला अविनेश बिग बॉय टॉयज. चड येवंक ना पूण सॅटिस्फायड जे येयला. थोडे पयशांचे हांवें कपडे घेतले. थोडे पयशे हांवें म्हाज्या एरोक्साच्या मॉडिफिकेशनाक दवरला. ह्या चॅनलाचो येवपाचो आसा. सांगला तुमकां केन्ना तो मागीर तुमकां तरी मागीर सांगता न्हू. फूल पावर सारको चुकिली ना. आनी बोर्ड आहा पळय बरो दिसता न्हू. बोर्ड सोड म्हाका न्हू हांवें कालच्या ब्लॉगान सांगलेलें म्हाका कोण लोगो करून दिता जाल्यार पळोवया म्हणून. म्हाका न्हू एका भुरग्यान राज म्हणटा तेणें एक बरो लोगो केला. 4-5 केल्या. म्हाका तुजे सगळे लोगोज लायक जाले. थँक्यू सो मच. म्हाका केन्ना टायम मेळटा तेन्ना बरो एडिट करता आनी आमच्या ब्लॉगान घालता हांव न्हू गो. हय आमकां जाल्यार खूब लायक जालो. लोकांकूय आवडटलो इतली गॅरंटी दिता हांव फूल पावर सारको. आनी येस आमी लेह लदाख रायड वयपाचें आमचें कन्फर्म जालें बिकॉज म्हाजी गाडी बेगीच्या बेगीन घरा येवपाची आसा मॉडिफाय जावन. या मुगो मागीर हय चिंता बागता चिंतपाक टामटाम. आनी येस गायज आंटी पणजेची खूब मेसेजी येता म्हाका. केन्ना वयतलो फाल्यां वयतलो परवा वयतलो केन्ना वयतलो. येस हांव व्हेरी सून वयपाचो. हांव केन्ना तें तुमकां सांगिना. वयपाचो आसा. रावला एक कितें तरी हांवें ऑर्डर मारला तें येवपाचें आसा. सो तें घेता आनी मागीर तिंगेर वयता न्हू. हय केन्ना तें तुमकां मागीर सांगता. तिका मदत करी आनी वया न्हू फूल पावर सारकी देवाचे कृपेन. कितें जाता जाल्यार तिचें बरें जायत जाल्यार आमकांच बरें दिसतलें. बाबडी जाणटी ती न्हू हांवें. येस आनी हांव केंस कशें कट करूं तें सांगा. बारीक करूं काय सायडीकूच कट करूं काय लांब करूं अशें आनी अशें हांव पयलीं दवरतालें तशें दवरूं तें कॉमेंट करून सांगा. हय येस सो गायज दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल लायक शेअर सबस्क्राईब कॉमेंट करून सांगा आमचे व्लॉग्स कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ. टील देन बाय. गुड नाईट. चल काट चल एडिटींग करता. डॉक्टर चल फटाफट टायम ना भाई चल.